प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आयचें शुवर्तमान जावन आसा जुवाचो 21वा विसवोर वोड 1 ते 14 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 21 वर्सेस 1 to 14. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्या उपरांत तिबेरियसाच्या दर्याशी जेजू नव्यान शिसाक दिश्टी पडलो. हे पोरी तो दिश्टी पडलो. शिमोन पेद्रू, जोवळो म्हणलोलो तोमास, गालिलेयांतल्या कानाचो नातानाएल, झेबेदावाचे पूत आनी ताच्या शिसां मोदले आनीक दोग एकठांय आसले. शिमोन पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासली मारूंक वेतां. तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येता. ते गेले आनी व्हड्यांत चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळ जातच जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक पळोवंक ना. जेजून तांकां म्हणलें, आरे बाबानू, मासली कितें तरी पडल्या मूं? तांणी ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, व्हड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. तांणी रांपोण घाली आनी मासली एकदम चड पडली देखून तांच्यान रांपोण ओडूंक जायना जाली. जेजू मोग कोरी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी म्हूण आयकून शिमोन पेद्रून आपले वयले आंगळे पेंगटाक बांदले, कित्याक तो सारको न्हेसलोलो नासलो, आनी दर्यांत उडकी मारली. पूण हेर शीस व्हड्यार बसून आनी मासलेन भरलोली रांपोण ओडीत ओडीत आयले. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. तोडीर पावले तेन्ना तांणी थंय कोळशांच्या उजार दवरलोली मासली आनी उंडो तेंकली. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां धरल्यात तांतली मासली हांगा हाडात. व्हड्यार सोडून शिमोन पेद्रून रांपोण तोडीर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलेली आसली, आनी इतल्यो मासल्यो आसतनाय रांपोण पिंजूंक ना. जेजून तांकां म्हणलें, नाश्त्याक या. तूं कोण काय म्हूण विचारूंक नाश्त्याक बसलेल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जावंक ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासलीय दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो. ती ही तिसरी पाव. प्रितीच्या बाबडीनो, आयचें शुवर्तमान जें आमी वाचलां तें जावन आसा जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जावन आपल्या शिसांक तिसरी पावट पळयता. तिसरी पावट आतां तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा. आनी भाव भयणीनो, आयच्या शुवर्तमानान आमी नियाळ करीत जाल्यार आमकां कितें दिसता? पळयात, जेजू मरोन 2 पाटी शिसांक मेळटा. तांकां दाखयता की तो पुनर्जीवन जाला. तांकां दाखयता की खरें तो ताणें मरणा वयर झोत घेतला. आनी 2 पाटी मेळ्ळ्या उपरांतूय हे शीस रांपोण मारपाक वेतात. आनी भाव भयणीनो, आमी ह्या शुवर्तमानाचेर नियाळ करचे पयलीं आमी पळया कितें घडलें जेन्ना जेजू मरच्या आदीं शिसांक कितें सांगलेलें. ताणें जेन्ना तांकां तांची जमा केली, तांकां विंचून काडलेले, तांकां म्हणूंक लागलेले, तांकां म्हणलें, आतां तुमी मनशांक गोड धरतल्यात. भाव भयणीनो, सगळे रांपोण मारपाचे मनीस जाले, ते खारवी आसले. आनी जेजून जेन्ना तांकां विंचून काडलेले, त्या शिसांनी आपली रांपोण, आपलें जें काम करपाचें, नुस्तें मारपाचें तें बंद करून सोडून
ते आतां जेजूचे पाटलावदार जाले, जेजूचे शिश्य जाले. पूण जेन्ना जेजू मेलो आनी आतां पुनरुज्जीवन जालो तेन्ना जेजू ताका 2 फावटी मेळटा. पूण मेळ्ळे उपरांत हे शिश्य विसरतात कितें जेजून सांगलेलें तांकां जेन्ना ताका विंचून काडलेलें तें. तांकां सांगलेलें तुमी आतां मनशांक गोट धरतले. आतां जेजू मेलो म्हणून, आतां पुनरुज्जीवन जालो म्हणून आतां ते विसरले काय? जे जेजून सांगलेलें तांकां विंचून काडल्यात की तुमी आतां मनशांक गोट धरतले ते फकत 3-3.5 वर्सांक काय? भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हे शिवर्थमान आमी आयकता इग्रोज माथयेन खूब लोक हा. आमी समजता आमी सेवा करूंक जाय लोकांची. खूब लोक सेवा करपाक इगोर्ज माथयेन येता. पाद्री, बिसायब, प्रेगादोर खूब लोक येतात. आनी जेन्ना भितर सरतात खूब लोक एकदम उमेदीन काम करूंक लागतात. पूण जेन्ना थोडो वेळ जाता तांकां त्रास येतात. खूब आकांताचो वेळ येता. खूब लोक तांकां नाकारता. खूब लोक ताजेर आड उलयता. आतां कितें जाता भाव भयणीनो? आमी ज्या लोक देवान आमकां विंचून काडल्या त्या लोकांक विंचून काडल्या, आमकां सगळ्यांक विंचून काडल्या. कित्याक? मनशांक गोट धरपाक. पूण आतां आमी कितें करता? पयलीं बरी उमेदीन येता. वय आमी सगळें करूंक वावर करता. पूण ताच्या उपरांत आमी फकत ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे पॉलिटिशियनान कितें सांगलें, हाणें कितें सांगलें, हाणें कितें त्रास केलो, आनी बिल्डींग कितें बांदपाचें, हें सगळें जें आमकां करूंक जाय तें आमची चोत्राय ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर वेता. आनी आतां आमी ह्या मनशाक गोट धरपाक, जेजूच्या राजान आमंत्रण दिवपाक, तांकां शीस करपाक हें काम आमी सोडटा. आनी फकत आमी ह्या संवसाराच्या फाटल्यान धांवता, पयशा फाटल्यान धांवता, आमच्या पोजिशना फाटल्यान धांवता, आमच्या व्हडपणा पासून धांवता. आनी आतां आमी हें जें काम जें जेजून आमकां दिलां, विंचून काडल्या, हें काम आमी करूंक पावना. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें शिवर्तमान नियाळ करता कितें घडटा? हे शीस जे जेजून विंचून काडलेले ते आपल्याक रामपण मारपाक वेतात. पूण जेन्ना ते रामपण मारतात त्या रातीक तांकां कांयच मेळना. आनी त्या दिसा जेजू भायर येता आनी तांकां म्हणटात तुमी तुमची रामपण बोटी कडेन घालात. आनी रामपण जो मारता हो जेन्ना कोण एक मासल्यो मारपाक जे खारवी येता ते जाणो की तांकां दोर्यान खूब पयस वचचें पडटलें पडटा. पूण त्या दिसा तेन्ना ते प्राय कडेन येता आनी जेजू तांकां सांगता तुमची रामपण दुसरे सायडीक घालात म्हणून. तेन्ना तांकां इतलें नुस्तें मेवता. आनी जेन्ना ते भायर येतात आतां तांकां कळोन येता की कितें जेजून सांगलेलें तें. तांकां विंचून काडलेले मनशांक गोट धरपाक, नुस्तें मारपाक न्हय. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजू कडेन येता, जेन्ना आमी जेजूचे पाटलावदार जाता, जेजूचे शिश्य जाता, आतां आमचें काम जावन आसा मनशांक गोट धरपाक, मनशांक जेजूच्या राजान भितर सरपाक, ह्या कामांनी आनी त्या कामांनी न्हय. आनी इतले फाटी आमचे इग्रोज माथयेन आतां ह्या वेळार इतलें घडटा की आमी सगळें सोडून आमी मनशां फाटल्यान धांवता, आमच्या पोजिशना फाटल्यान धांवता, आमच्या पयशा फाटल्यान धांवता, आमच्या व्हडपणा पासून धांवता. आनी हें जें काम आमकां जेजून दिलां मनशांक गोट धरपाक, तांकां जेजूच्या राजान भितर सरपाक, तांकां आमंत्रण दिवपाक, आमी देवाचें उतर पुरगोट करपाचें काम, हें आमी सोडून दुसरें करता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी खरीत भाशेन नियाळ करुया. हें काम फकत थोड्या लोकांक दिवंक ना. आनी ज्या लोकांक दिलां त्या लोकांनी आतां हें सोडून दिलां आनी संवसारा फाटल्यान लागल्यात. पूण ज्या आयज जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आमी आयकता, हाचेर नियाळ करता, आमी पाटलावदार जाले, आमी खरें जेजूचे शिश्य जाले, आमी जेजूचे भावार्थ धरता जाल्यार हें काम आमकां एक एकल्याक दिलां. ज्या लोकांक दिलेलें काम ते सोडून गेल्यान. पूण आमी आयज जेन्ना हें शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, हें काम आमी फुडें व्हरपाक, ह्या जेजूचें राज फुडें सरपाक, जेजूच्या राजान लोकांक भितर आमंत्रण दिवपाक, देवाचें उतर परगट करपाक, तें उतर परगट करूंक खूब अजापां, मिलाग्री, पेकोणी करपाक पवित्र आत्म्या उदेशी हें करपाक भावार्था वरवीं हें काम सुरवात आयजतान आमी करुया. भाव भयणीनो, वेळ कमी आसा. आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता आमी उठूंक जाय आमच्या न्हिदींतलीन आनी हें काम आमी करूंक जाय. आयज एके खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर नियाळ करुया.
आनी हें काम फुडें सरपाक आमचो समज जेजूशी घोट करून येल देवाचे उतर पोटगोट करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.